पालिका वेंचणुके पयलीं म्हळ्यार येता त्या एप्रिल म्हयन्यांत दिवचलच्या बस स्टँडाचें लोकार्पण करतले अशें उतर गोंय साधन सुविधा विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार मायकल लोबो हांणी दिलां. उक्तावणा उपरांत दुसऱ्या टप्प्याचें काम हातांत घेतले अशेंय तांणी सांगलां. आमदार मायकल लोबो हांणी सोमारा बांदकाम चालू आशिल्ल्या दिवचलच्या बस स्टँडा सयत हेर प्रकल्पांच्या कामाची पळोवणी केली. संबंदीत अधिकाऱ्याकडल्यान तांणी कामाचो आढावो घेतलो. ह्या वेळार आमदार चंद्रकांत शेटये, नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर तशेंच GSIDC आनी RTO अधिकारी हजर आशिल्ले. हांगासरले स्थानीक आमदार पळयत आसा चेंजीस जे कितें जाय आसले लेवल्स लायक RTO फर्स्ट फ्लोरार हाडपाचे आनी जे KTC आहा ते सेकंड फ्लोरार हाडपाचे तें जाल्लें आहा. हांवें दिसता बऱ्यांतले बरें ऑफिस RTOचे हिंगासर जाता. जे कॅबिन सिस्टम म्हणून आसले ते आमी काडून उडयल्ले आहा. ते ट्रान्सपेरंट ऑफिस आसचे म्हणून आमचो आमदार बाब शेटये हिंगासर आमकां GSIDC तेणें सांगले. जेन्ना एक म्हयनो पयलीं सांगले तेजें ड्रॉइंग चेंज करून आमचे RTOचे एसिस्टंट डायरेक्टर जे हिंगा आसा पारोडकर तेणें जे डिझायन आमकां दिली ते इमिडिएटली इम्प्लिमेंट केली आनी GSIDC has decided that in the month of April we will inaugurate it the day our MLA says that the project is ready for inauguration. थोडे फर्निचराचें काम मातशें उरतलें पूण आमी बेजीक फर्निचर घालतले. ते बेजीक फर्निचर काम सुरवात करपाक जाय ते आमी घालून दितले आनी हो बस स्टँड रेडी जाल्या उपरांत जो फेज 2 आहा काम जे फुडलें आहा इल्लेशें काम ते आमी सुरवात करता. सगळ्यांनी पळयलें आसलें की बस स्टँडाचे डिले जाला म्हणून खूब इश्यू घडलो. खरोखरच डिले जाल्ले पण आय एम थँकफूल. आतां सद्या GSIDC आमचो चेअरमॅन आनी आमचो जो नवो मॅनेजर येयला वालावडकार आनी लास्ट आमचे सप्टेंबरान म्हाका लास्ट इन्स्पेक्शन केल्लें हांवें आनी MDन केल्लें. ताच्यान आनी आतां आज खूब इम्प्रुवमेंट आसा. तांच्यानी आमकां प्रॉमीस केला की जो फिजिकल काम आसा जो RCC स्ट्रक्चर एंड ऑल जो स्ट्रक्चर न्ही मटेरियल्स एंड ऑल बाय मार्च 30 पर्यंत हँड ओवर करपाचें. मागीर उरतले इंटेरियराक आनीक 2 ते 3 म्हयने लागतले. बट वी आर एक्सपेक्टिंग एटलिस्ट बाय मे मार्च जसं एकदा आमकां ऑक्युपन्सी केलें की आमी इनॉग्रेट करतले. आमचे 8-9 दुकानवाले आसा ते त्या सायडीन आसा तांकां आमी शिफ्ट करतले आनी मागीर फुडलें काम करतले. हांगा आमचे कडेन ते आसा ती 10 बसी आनी 4 बसीस अशें येवपाक. हाकाची एंट्री एके सायडीक आसा, एक्झीट दुसरे सायडीक आसा. बाकीचे जे सगळं म्हणजे हांगा कशें आसा ह्या बिल्डिंगेन आमच्या कडेन जे शिफ्ट जातले ते RTO ऑफिस जे प्रेझेंटली आमच्या म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगेन आसा आनी तशेंच कदंबाच्या जे स्टाफाक आसा ते वयर आसा सेकंड फ्लोर. प्लस हांगा जे बाकीचे बेजीक फॅसिलिटीज आहात कॅन्टीन म्हणा की इंटरस्टेट हो बस स्टँड आसल्यामुळे ट्रॅश फिलिंग रूम म्हणा हेजे सगळे फॅसिलिटी विथ लिफ्ट म्हणजे असो बस स्टँड आसा की फुडले आमकां 20-25 वर्सां आनी काय पळोवपाची गरज ना तशें आसा. आनी हें काम एकदम तुमी पळयल्यार जोरान चालू आसा. आमच्या मुख्यमंत्री म्हज्या फाटल्यान डॉक्टर प्रमोद सर खूब फाटल्यान लागलेलो म्हणजे ते स्वता येवपाचे आसले 15 दीस पयलीं इन्स्पेक्शनाक कित्याक रावला कितें कॉन्ट्रॅक्टराक. आमचो चेअरमॅनूय आसा तो तुमी जाणात मायकल आमचो म्हणटा तो एकदम एग्रेसीव आसा. सो आय एम होपफूल की जशें सांगला तशें MD आसा आमचो बस स्टँड एटलिस्ट एप्रील मे पावसा पयलीं तरी आमचो हो बस स्टँड आमकां मेळटलो. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.